नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. माजाळी चेकपोस्टार 4385 लिटर बिना परवानगीचे स्पिरिट जप्त. कारवार अबकारी खात्याली कारवाई. कारवार कोरोना लॉकडाऊन लागून राज्याच्या सीमेर कडक बंदोबस्त दवरला. गोय कर्नाटक सीमेर माजाळी चेकपोस्टाचेर आज सकाळी एक औषधान भरिल्ली लॉरी संशय येवन अबकारी अधिकाऱ्यान तपासली. तितूंत 2,53,000 किमतीचे स्पिरिट मेळ्ळे. ही लॉरी गोंयच्या फोंडाच्यान केरळ कोचीत वयची आशिल्ली अशें कळयलां. ह्या लॉरीत औषध म्हूण चालकान सांगतरेत एक बॉक्स उगडून पळयले तर स्पिरिट म्हूण कळयले. लॉरीत 35 लिटराची 125 कॅनां आशिल्ली. तितूंतले सगळे मेळ्ळ स्पिरिट 4,385 लिटर स्पिरिट आनी लॉरी चालक जिष्णू के हेमकां अटक केली. तशेंच हे स्पिरिट व्हरची 20,80,000 किमतीची लॉरीत आशिल्ले 7,14,000 किमतीचे 1,000 औषधाची बॉक्सां मेळ्ळ सगळे 30,47,750 रुपये किमतीचो एवज अबकारी अधिकाऱ्यान जप्त करून ताब्यात घेतला. हे प्रकरण अबकारी कारवार ठाण्यात दाखल झाला.